वराक 200 किलोमीटर स्पीडीन वचपाची भारताची पहिली सेमी हाय स्पीड एसी ट्रेन तेजस एक्सप्रेसीक वावटो दाखयलो। ट्रेनीची पहिली ट्रीप मुंबय सावन गोंयांत करमळे मेरेन। रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून तेजसाक मुंबय CST सावन दनपारा 3:30 वावटो दाखयलो। मध्यान राती 12:35 ती करमळे पावतली। ह्या ट्रेनीची तिकेट शताब्दी परस 20% मायज। टुरिस्टांक ही ट्रेन मोठे आकर्षण थारतली म्हणून रेल्वेक आस्त। तेजस एक्सप्रेस भारताची पहिली सेमी हाय स्पीड ट्रेन। वराक 200 किलोमीटर स्पीडीन वचपाची ह्या 19 बोगीच्या ट्रेनीची ताक रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभून आयज दनपारा मुंबय CST टर्मिनसा वयल्यान तिका पावटो दाखयलो। ही ट्रेन सुरू जाता मुंबय गोवा मजगती। सुरवातीक ट्रेनीची स्पीड 160 किलोमीटर मेरेन मर्यादित आसतली। पावसाचे दिसांनी आठवड्याक 3दा आणि उपरांत आठवड्याक तिच्यो मुंबय गोवा 5 ट्रिपी आसतल्यो। तेजसाचे खासेलेपण हे भारताची पहिली सेमी हाय स्पीड ट्रेन। ट्रेनीत प्रत्येक पॅसेंजराक LED TV, प्रत्येक डब्यात टी कॉफी वेंडिंग मशीन्स, CCTV स्मोक अँड फायर डिटेक्शन सिस्टम, बायो व्हॅक्यूम टॉयलेट्स, GPS आधारित पॅसेंजर इन्फो डिस्प्ले सिस्टम, प्रत्येक डब्यात स्नॅक टेबल। पावसात जून 30 ते ऑक्टोबर 31 मेरेन ही ट्रेन आठवड्याक सोमार, बुधवार, शेनवार अश्यो 3 जाल्यार ऑक्टोबरा उपरांत जून मेरेन मंगळार, बुधवार, शुक्रार, शेनवार, आयतार अश्यो आठवड्याक 5 ट्रिपी मारतली। तेजस एक्सप्रेसाची तिकीट शताब्दी एक्सप्रेसी परस 20% मायज। मुंबई करमळी तेजसाची तिकेट अशी आसतली: AC चेअर कार सीट 1190 रुपया, एक्झिक्युटिव्ह चेअर कार सीट 2590 रुपया, जेवण जाय जाल्यार 50 रुपया मायज। भारताच्या ह्या पहिल्या सेमी हाय स्पीड AC ट्रेनीन प्रवास करपाचो पयलो मान गोंयांत येतल्यांक मेळटा। दनपारा 3:25 मुंबय CST स्टेशना वयल्यान रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू तेजस एक्सप्रेसीक पावटो दाखयतले। ती करमळे पावतली रातची 12:35। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सावड्ड्या कोसळिल्ल्या पोन्ने फुटब्रिजा कडेन PWD म्हणटा तसो शिटकावणेचो कसलोच बोर्ड आडेकडेक दिसना। तो पूल उजार करूंक जायना म्हणून थंय बोर्ड सुद्दां लावंक नाशिल्लो ही गजाल आतां एक्सपोज जाल्या। चवथीक गणपती विसर्जनाक ह्या पुलाचेर लोकांची गर्दी पडटा। चवथी कडेन एखादें विघ्न आयिल्लें जाल्यार परिस्थिती कितें जावपाची? आतां तरी बोर्ड लायात म्हूण लोक मागता। स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेस्तारा 18 मयाक सावड्डेचो फुटब्रिज एका वाटेन कोसळ्ळो। 51 लोक सकयल पडले। आत्महत्या करपाक गेल्ल्या एकल्या तरणाट्याची धरून तिघांच्यो बॉडी मेळ्ळ्यो। उरिल्ल्यांचे कितें तें त्या जुवारीक आनी उदकांतल्या मगरांकूच खबर। PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकरान मिडियाक सांगल्या त्या कोतान त्या पुलाचेर वचचें न्ही म्हणून खंय शिटकावणीचो बोर्ड मारला। तरीकूय लोक गेले, पूण बोर्ड सोदून वचत जाल्यार खंयच दिसना। I do not understand when there is a barricading how people can go on the bridge. Even there was a board telling them not to go on this bridge. हो मोडको पूल केन्ना काडटा तेन्ना काडटा, पूण सध्या थंय ताकतिकेन एक बोर्ड लावंक जाय अशें लोक मागता। त्या पुलाचेर अर्जंट एक नामफलक एक थंय आसूंकच जाय आनी जाता तितले बेगीन तो थंय हाडून बसयचो। तेन्ना हाजे फुडें आतां जसो पूल काडून उडोवचो आनी थंय बरें बोर्ड मारचो आनीक जें कितें फुडलें बरें जाता तें बरें आनी आमच्या आमदारांनी जावं सगळ्या आमच्या सगळ्यांनी एकत्र येवन ह्या पुलाचेर कितें तरी बरें डिसिजन घेवचें आनी बरें कार्य करचें। 1955 म्हणजे पुर्तुगीजांच्या तेंपार हो सावड्डेचो पूल बांदिल्लो। पूल अरुंद आशिल्ल्यान आनी मायनिंगेच्यो गाडयो वाडूं लागिल्ल्यान 35 वर्सां पयलीं म्हळ्यार 1982 लोकांक चलपा खातीर पायपूल बांदलो। 10 वर्सां पयलीं सावड्डेचो नवो पूल बांदून तयार जालो आनी मागीर लोकांनी नव्या पुलावेल्यान यो वच सुरू केली। ताका लागून पोन्नो पूल आनी फुटब्रिज तसोच उरलो, पूण चवथीक विसर्जनाक पोन्नो पूल आनी फुटब्रिजाचो वापर जातालो। हो फुटब्रिज चवथी कडेन विसर्जनाच्या वेळार कोसळिल्लो जाल्यार हें आतां पळय जालें इतक्या म्हाका जाल्यार दिसता हें थोडक्यात निभावलें। हें जर गजाल समज चवथी कडेन समज जाल्ली आशिल्ली जाल्यार कितें जाता आशिल्लें? येदो व्हडलो मोठो सण तो जावं 300-400 लोक त्या गणपती पावपाक वयता तेन्ना नाल्यार सार्वजनीक गणपतीच्या विसर्जना कडेन वता तेन्ना हजारांनी लोक थंय फुटपाथाचेर उबे रावतात
आनी इतलो लोक समज आतां सकयल जर गेल्लो आशिल्लो जाल्यार आज कशी जाता आशिल्लें सावड्डे मतदारसंघाक या आनी दोनूय सगळे तरेचे लोक येतात. सावर्डे म्हण मतदारसंघ म्हण कुडचडे म्हण सगळे लोक जे आसा ते गणपती विसर्जना कडेन सावर्डे हाजे कडेन विसर्जना कडेन थंय येतात गणपती विसर्जना कडेन. आनी त्या टायमाचेर हो समज इन्सिडंट समज जाल्लो जाल्यार आयज आनी रावपाक माणसुकी नाशिल्ली. बोर्ड बी सायनबोर्ड बी ना थंय कांयच ना. त्या खातीर ताबडतोब तो पूल बंद करचो. पूल हा परिस्थिती पळय आसली पयलीं सामकी बिकट आसली. त्या पुलार वचपाची परिस्थितीच नासली. पूण कितें आसा चवथी लोक इतले वयताले पळय न्ही तरी देवान इतले लोकांक साल्वार करतालो देव. हो फुटब्रीज लोकां खातीर डेंजर तो काडूनच उडोवचो म्हणून लोक म्हणटात. आनी अशें करून दुसरे कडेन तर हे भशेन कितें ब्रिजीस उरल्या वो कसले अशें डेंजरस वस्तू तर उरल्यो काडना आसतना त्यो काडून त्यो प्रिजर्व करच्यो नाल्यार काडून उडोवच्यो. सो हे भशेन लोकांक केन्ना कितें हे भशेन कॅज्युलिटी जावपा नाका खातीर रावपणी आसना. आनी पूल सामको परिस्थिती पुलाची वायट आसली ती. तो पूल सामकोच बंद करपाचो आसलो आनी तो आतांय म्हाजें हें चड हें आसा की तो पूल काडून उडोवचो सामको. काडून जर उडयलो जायत न्ही लोकांक सामकें बरें जातलें. ह्या फूट ब्रिजार लोक गरोवपाक वताले. पुलाची एक सायड कोसळत सावन आजून मेरेन तरी थंय कोणूच परत दिशिल्लो ना. कोणाक तसली दुर्बुद्धी येवच्या पयलीं तो उखलपूच योग्य. कुडचडे टू सावर्डे जॉयन करपाचो हो ओल्ड ब्रिज आनी सायडीन लोकां खातीर चलपा खातीर हो फूट ब्रिज बांदलेलो. हो जो इन्सिडेंट जाला तो ह्याच ब्रिजाचेर. लोकांची मागणी आसलेली हो ब्रिज डेंजरस आसा आनी हेका बंद करचो अशी गोवोरमेंटा कडेन मागणी केल्ली. पूण गोवोरमेंटान कितें केलें हांगा 2 रॉड बांदले आनी हो बंद आसून दाखोवन दिलो. पूण असो खंयी बोर्ड असो केलो ना ज्या बोर्डाचेर पयलो रिस्की आसा नाजाल्यार हेजे वचनाका अशें कांय सायन बोर्ड दाखयलो ना. मेन म्हणल्यार सगळीं म्हणटा कितें हांगा बोर्ड आसलेलो पूण हांगा खंयच बोर्ड ना. आमी दाखोवन दिता हांगा खंयच असो बोर्ड ना ज्या तरेन लोकांक कळपाक हांगा वचनाका तो रिस्की आसा पूल म्हणून. लोकलांची मागणी आसा अजून पर्यंत मागणी आसा हो पूल आसा तो डिसमेंटल करात आनी हांगा एक सायन बोर्ड लायात ज्या तरेन फुड्यार आनी कसलो इन्सिडेंट असो जावचो न्ही म्हणून. कुडचड्याच्यान मयूर नायक, प्रुडंट मिडिया खातीर. घेऊ एक ब्रेक.